पुराय पगार दियात नाजाल्यार आमी ई ऑक्शनाची येरादारी बंद उडयतले. सेजाच्या कामगारांनी शिटकावणी दिल्या. रॉयल्टी आनी ई ऑक्शनाच्या ओराचेर फक्त सरकार जोडटा. कामगारांच्या पगाराचें कितें? आतां चवथ तेंकल्या. चवथ कशी मनोवप ही चिंता आमकां आसा. कामगारांनी आपलें दुख्ख उक्तायलां. सेसाचे कामगार म्हणटा कंपनी तांकां अर्दो पगार दिताली. हो विशय घेवन ते मुख्यमंत्र्याकडे 2 फावटी गेले. पयलीं विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना दुसऱ्या फावट जेन्ना मुख्यमंत्री मया भोंवडेर आयिल्लो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आमचो पगाराचो विशय कंपनी कडेन व्हरून सुटाव करपाचें आश्वासन दिल्लें. पूण आतां चवथ तेंकली जाल्यार अजुनूय पगार ना. चवथीक आमकां पगार जाय ना जाल्यार सरकारान आमकां मजत तरी करची कामगारांनी मागला. फाटली 2 सिजन जाले. फाटली 2 सिजनान कंपनी आमच्या सरकारान आमची ई ऑप्शन गेली. त्याच बरोबर ते डंप आसले डंप न्हू ते रॉयल्टी भरून पावडर येयली आनी कंपनीन फक्त आमचो यूज कितें केलो पावडर वरासर आमकां यूज केलो आनी आमकां सॅलरी फूल दिली आनी पावडर येयल्या उपरांत जशें आमकां भाड्याचे बैल आहा तशें यूज केले. कित्याक आयज आमकां 50% आयज सॅलरी मेळटा आनी ह्या 50% सॅलरी आमी आयज आमची चवथ आहा आनी आमी चवथीक आमी कशे फुडें वयतले. आमी भुरगे बाळ आमचें शिक्षण आहा आमी फुडें कशें जगतले. त्या खातीर फाटींच आमचो सीएम आमचो मया मतदारसंघान येयल्लो तेन्ना सुद्दां आमी ताका निवेदन दिल्लें आनी ताका सांगलेलें कितें म्हणून आमची सॅलरी अशी आमकां कंपनीन केल्ली आहा. तेणी आमकां तेन्ना आश्वासन कितें दिल्लें आपूण कंपनीक आपयता आनी तेचे कडेन उलयता आनी तुमचो कितें आतां विचार करता म्हणून. पण आयज मेरेन तेणी कांयच आमचो विचार करूंक ना आनी जाणा तेणी तेंचे कडेन उलयला काय ना ते. आनी आयज चवथ आहा आमी चवथीक आतां आमी फुडें कशें जगतले आमी कशें चवथ करतले आमी भुरग्या बाळांक कशें आमी हें करतले. तेन्ना आतां परत म्हाका दिसता आतां ई ऑप्शन पावडर जावपाचें आहा तेन्ना जर आमचो जो कोण ई ऑप्शन पावडर व्हरतो आतां कितें करतले हे मायन ओनर कितें करतले आमकां फूल सॅलरी दिवची पडटा म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरांचे नांवार ई ऑप्शन पावडर व्हरतले. तेन्ना आमचो डिमांड कितें आहा जर आतां फुडें जर तेंच्यांनी ई ऑप्शन पावडर येयली किंवा डंप कितें आहा ते व्हरात जाल्यार पयल्यान पयलीं आमची कंपनी कडेन 15 म्हयन्याची सॅलरी आमकां दिवपाची आहा. इलिगल आमचो तेंची पगार बंद केल्लो आहा आनी खंयच्याच हितून आमचो सरकारचो तेंचेर दबाव ना सरकारचो तेंचेर कंट्रोल ना. आयज कितें करता हे मायन ओनर जाय जाय त्या कामगारांक बिना हितून काडलेले आहा कोणाचेच परमिशन घेयना. आयज जर आमकां तेणी जर ई ऑप्शन पावडर येयली जाल्यार आमची पयल्यान पयली आमची सॅलरी फाटल्या हाती घालची आनी सॅलरी फूल करची. त्या खातीर आमी कालूच आमी एक निवेदन आमचो लेबर कमिशनर त्याच बरोबर आमचो मुख्यमंत्री आमचो डायरेक्टर ऑफ मायन डिपार्टमेंट आनी आमचो ऑपोजिशन लिडर पार्टी हेका आमी निवेदन दिल्लें आहा. आनी जर आमचो तेंच्यांनी ई ऑप्शन पावडर येयली आनी जर आमचो विचार करूंक ना जाल्यार आमकां तेची पावडर आमी कशें व्हरोन दिवचें ना आमकां तेंचे अगेन एज्युकेशन करचें पडटलें. रॉयल्टी पेड ओवर व्हरोंक दिता आनी ई ऑप्शन ओवर व्हरोंक भितर बेनिफीट फक्त गव्हर्मेंटाक मेळटा. गव्हर्मेंटाक रॉयल्टीचो टॅक्स मेळटा तो गव्हर्मेंटाक मेळटा आनी आयज कामगार सगळे अशे रस्त्यार येयल्ले आसा. कामगारांक सद्या 10,000 आमी चवथ करपाची काय कितें करपाचें हेंच आमकां कळना. सीएमाक मेळ्ळें सीएमान सांगलें 2 असेंब्ली पयलीं एकदां मेळ्ळें आनी काल पयर मया मतदारसंघान येयलो तेन्ना मेळ्ळें आनी सीएमान सांगलें की आपूण मॅनेजमेंटा कडेन उलयता. टील नाव मॅनेजमेंटा कडेन सीएम उलोवंकूच ना आनी तो चवथ कशी करची पूण ताका सांगलें ना तूं आमकां हेल्प कर गव्हर्मेंटाक. तें अजून कांय आमकां कांयच आश्वासन ना सीएमा कडल्यान. जर तो रॉयल्टी पेड ओवर किंवा जर ई ऑप्शन ओवर जर व्हरतले बिजोल्या मायनीचो तर ते आमी आडयतले. तर आयज कंपनी आमकां फटयता प्रत्येक टायमार आमच्या वांगडा टायमिंग हे करतात ते एक 5 म्हयन्यांक 6 म्हयन्यांक जो पर्यंत पावडर व्हरता तो पर्यंत आनी जेन्ना तांकां गरज आसता तेन्नाच ते आमचे कडेन डिस्कस करता. नाल्यार ते आमकां जाय जाय ती वाटे काडटात. आपणाची जी मनमानी आसा ते करतात. ती मनमानी खंय तरी बंद जावंक जाय. आयज जर आमकां फुडें फूल सॅलरी मेळना जाल्यार फाल्यां जर कितें जालें ऑप्शन केलें जाल्यार खंयचे डंप व्हरपाचे जर कंपनीन प्रयत्न केले तेजेर आमचो फूल विरोध आसतलो आनी आमी तेजेर फूल ओपोज करून ते आडयतले. हे 100% जो पर्यंत आमची सॅलरी घालिना आनी आमकां जो पर्यंत फूल सॅलरी मेळना आनी फुडें जर सॅलरी आमकां चालू उरना जाल्यार आमी आडयतले. 100% हे आमी कंपनीक शिटकावणी आतांच दिता हें सांगून हांव म्हाजी गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोयेकार.